गोंय सरकाराक 2008त मेळिल्ली कोळशाची खण 2014त कोळशाचे स्कॅम उक्ताडार आयल्या उपरांत कोळशाच्या खणींचे वेव्हार रद्द करपाचे सुप्रीम कोर्टाच्या सरसकट आदेशाक लागून गोंयच्या हातांतल्यान गेली. पॉवर डेव्हलपर थारायल्लो. ताचेर सुमार 250 कोटी खर्चूय केल्लो. डेव्हलपराक पयशेय दिल्ले. ते खणीचेर गोंय सरकार एक सुद्दां मेगावॅट पॉवर तयार करूंक पावलो ना. आतां नव्यान पावणी केल्या उपरांत कोळशाची नवी खण गोंय सरकाराक मेळ्ळ्या. सरकाराचो वेव्हार IDC वरवीं. हिवूय कोळशाची खण छत्तीसगडातूच. मंत्रिमंडळान हे कोळशा खणीचे वेव्हाराक मान्यताय दिवची पडटली. IDCन मंत्रिमंडळा मुखार फायल घालपाची प्रक्रिया चालू केल्या. मंत्रिमंडळ बसका वा सर्क्युलेशनाक खणीच्या वेव्हाराक मान्यताय दितले. आदले KSK पॉवर डेव्हलपराचे कंत्राट वाडोवन तांकांच खण दिवपाची शक्यताय आसा. KSA कडेन गोंय सरकाराची आदी पयशांचो वेव्हार जाल्लो आशिल्लो. आदी छत्तीसगडात मेळिल्ली कोळशाची खण सुमार 6 वर्सां गोंय सरकारा कडेन उरली. मात सरकार वीज उत्पादन करूंक पावलो ना. 2016 सावन गोंय सरकार कोळशाची खण परत मेळची म्हूण यत्न करतालो. KSA कडेन डेव्हलपरान त्या खणीच्या प्रकल्पात गुंतवणूक सुरूय केल्ली. त्या कोळशाच्या खणींतल्यान पॉवर डेव्हलपर गोंयाक वीज पुरवण करतालो. ठरावीक वांटो गोंयाक येतालो. उरिल्लो तो डेव्हलपर विकतालो आनी खर्च वसुली करतालो. आदल्या कंत्राटा प्रमाण गोंयाक छत्तीसगडांतल्या कोळशा प्रकल्पांतल्यान 250 मेगावॅट वीज पुरवण जावपाची आशिल्ली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.